नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटर आसात आनी विशय इतले आसात की आमी आतां उलयताले की खंयचो विशय घेवचो आनी खंयचो विशय नाका अशी सद्याक परिस्थिती आहा. हाजे वयल्यान तुमकां लक्षांत येतलें की कितले इश्यूज आसात ते आनी जनते मुखार कितले तुगेले वाढवे प्रश्न तयार जाल्यात ते. आतां तातूंतले जे आमकां सगळ्यांत व्हडले प्रश्न दिसतात ते घेवन आमी सुरवात करया. कितें म्हणटा किशोर? किशोर नायक गांवकर आसा आमचे बरोबर, जॉयल अफान्सो आसात, पांडुरंग गांवकर आसात, वेलकम. आनी सुरवात किशोर जो विशय करया तो म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी इलेक्शना वेल्यान. कारण निवडणुकीचे सूप वाजले बी म्हणून आमी आतां बातमी केल्यो. आतां ते कितें जातलें ते कितें वाचतले, कोणाचें वाचतले ते पळोवचें पडटलें आमकां. बट दोनी प्रतिश्ठेच्यो म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता की फाटली इलेक्शनाचो जो रिजल्ट धरलो असेंब्लीच्या जाल्यार दोनी कडेन ज्यो अटी तटीच्यो सारक्यो निवडणुको जाल्यो, जिखून आयले ते सुद्दां खूब थोड्या मतांच्या फरकान जिखून आयले. अशी परिस्थिती भितर ह्या निवडणुकांचें म्हत्व कितें? प्रतिश्ठा हें म्हत्व काय सिटीच्या दृश्टींतल्यान ताजें कितें म्हत्व आसा? काय निकाल कितें जावं सिटी तशीच उरतली, प्रतिश्ठपणाक लागल्या? निकाल कितें जावं सिटी तशीच उरतली. आतां मेरेनचे सिटीची इलेक्शनां जाल्या तशी सिटीच्या कोणाक काय पडलेलें ना. इलेक्शनाचो आनी सिटींतले प्रश्न हाचो कांयच ताळमेळ केन्नाच आसना आनी हेच्या फुडें तो आसचो ना. पूण प्रतिश्ठा खूब म्हत्वाची आसा. कारण 2022 उपरांत जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत परतून एक फावट मुख्यमंत्री जालो, पयलीं 2019 ते 2022 मेरेन ज्यो निवडणुको जाल्यो, मागीर तातूंत पंचायती निवडणुको जाल्यो, झेडपी इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, बाय इलेक्शन्स, तेतून सगळ्यांनी प्रमोद सावंतान आपली प्रतिश्ठा राखली. सो आतां जेन्ना परतून एक फावट ते मुख्यमंत्री जाले आनी आतां परतून तांच्याच मतदारसंघातली महत्वाची पालिका म्हणटात ती सांखळी, जी सांखळी पालिका ही सदांच मुख्यमंत्र्यांच्या खंय तरी फेवरेबल ना अशी परिस्थिती. आनी हिंटरलँड जो आसा सांखळीचो ते सगळे प्रमोद सावंताक मतां पडटात, पूण सांखळी पालिकेन पडना. सांखळी पालिकेन ताका सगलांनीचें आव्हान आसा. तर आतां 2 टर्म मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत सांखळीच्या लोकांची दोतोर प्रमोद सावंता बद्दलची मानसिकता बदलल्या काय कितें? आता ते एक्सेप्ट करतले काय कितें तेजें नेतृत्व हें ह्या पालिका वेंचणुकेंतल्यान स्पश्ट जातलें. प्रमोद त्या खातीर खूब म्हत्वाची ही वेंचणूक मुख्यमंत्र्या खातीर. दुसरी फोंड्याची जी आसा, फोंड्याचें राजकारण हें सदांच विचित्रच राजकारण. म्हणजे थंय त्रिसुत्री राजकारण, ढवळीकर, रवी नायक आनी काँग्रेस अशें तें त्रिसुत्री राजकारण. आतां हें तें कशें त्रिसुत्री म्हणजे ढवळीकर आनी रवी नायक आतां एकठांय येवन बीजेपी वांगडा ती वेंचणूक लडयतले काय परत ते ग्रूप जातले हें आतां पळोवचें पडटलें आमकां. हय, घुसपल्यां सुताचो गुटलो जाला आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें एक लक्षांत घे, फोंडा तालुक्यांतले सगळे आमदार मंत्री आसात. त्या खातीर थंय विरोधी उमेदवारूच आसूंक जायना खरो म्हणजे. पूण ती परिस्थिती आसतली काय कितें तें आमी म्हाका दिसता पांडुरंग तुजी मारया. सो प्रतिश्ठा काय सिटीचो विकास? प्रतिश्ठा दोनूय कडेन आसा. आनी सिटीचो विकास म्हटलो जाल्यार फाटल्या कांय वर्सां सांखळेचो म्हणजे प्रचंड हेच्या प्रमाण कायापलट जाला. बस स्टॉप पासून जे अशे अडगळीन पडले अनेक वर्सां पासून ते बस स्टॉप वेगळे केले, रस्ते रुंद जाल्यात, रवींद्र भवन थंय आयला. आनी आमी आतां आज सकाळीं हांव सांखळे आशिल्लो, म्हाका पळोवपाचें आशिल्लें सिच्युएशन कितें आसा काय म्हणून. जाल्यार सांखळे प्रतिश्ठेचो विशय हो आसाच. सो जशें किशोरान म्हटलें की धर्मेश सगळ्यांचो विशय जो आशिल्लो, प्रवीण ब्लेगन आशिल्लो, मागीर आमची सुनीता वेरेकर आसा, अशे कांय लोक जे आसात ते आतां ह्या इलेक्शनान परत येवं शकतात. पूण सांखळेकारांक एक कळलेलें आसा की विरोध करून करून कितलो करप हेका एक लिमीट आसता. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान जशें तेणी म्हटलें की सेकंड टर्म जेन्ना ताका मेळ्ळो तेन्ना तेंच्यांनी ती आपली प्रतिमा थंयसर जी केली आसा आनी सांखळेन जी हे वाडयल्या, कामाची व्याप्ती जी वाडयल्या, दर शेनवारा लोकांक लोक दरबार भरवप, लोकांक मेळप, तांची समस्या आयकून घेवप, ह्या सगळ्या गजालीचो इम्पॅक्ट आसा. सो त्या खातीर म्हाका अशें आयज सकाळीं जाणून म्हणजे दिसलें की विरोधक हा सांखळेन तो अत्यंत हे जाल्लो आसा, कमकुवत जाल्लो आसा. म्हणजे प्रतिश्ठेचो विशय तो म्हणटा तसो आसाच तो. सो मुख्यमंत्री आपली प्रतिश्ठा जपतलो. आनी किशोरान एक मेन्शन केलें अशें की त्याच्या कार्यकाळांत जितकी इलेक्शनां जाल्या ती सगळ्या इलेक्शनांनी बाजी मारलेली आहा. सो म्हाका दिसता सांखळेनूय ताका चान्स हे फावटी आसा अशें सकाळचें म्हणजे हांव जे दौरो करून येयला तशें म्हाका दिसलें. हेचो फोंड्याचो प्रश्न जर म्हणटा, फोंड्याक अजून हांव वचोंक ना, पूण फोंड्याचें राजकारण जितकें आमकां खबर आसा ते रवी भोवती किंवा सुदिनाचे कांय लोक जे आसा, डॉक्टर केतन भाटेकर बीन, हे लोक केन्ना केन्ना अशें वरचड हे करतात. पूण आतां भानगड अशी जाल्ली आसा की आत्ताच्या परिस्थितींत एमजीचो मंत्री आसा भाजपाच्या सरकारान
आणि एक आमदार आहात तो गृहनिर्माण मंडळ त्याच्याकडे आसा. सो अशे परिस्थितीत भाजपा कडेन कसलेच कोचरेपण MGP घेवं शकना. पण म्हाका दिसता केतन स्टील वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट. केतन He म्हाका wants to put a panel. दिसता केतन आपल्या सहबळाचेर घालूं शकता किंवा तसो भाजपा कडेन उलोवन MGP आनी भाजप आमी एकूच न्हू अशें कितें तरी उलोवन बाबा ती आनी कोणाक चान्स पडचो न्ही म्हणून. आनी कोण म्हटल्यार आनी कोण ना ते एक RGPचो पळय तू म्हणटा उबो रावल्यार केतनानूच उबो रावपाक जाय किंवा नाजाल्यार एकतर्फी. थोड्या प्रमाणात RGP हांकां फरक करू शकता. पूण तरी सुद्दां म्हाका दिसता की BJP फोंड्याची पालिका आपल्या हातीन दवरूं शकता. कारण ताचे ते हे आसा ढवळी आपलो बीन दळवी बीन हे सगळे जे आसात म्हाका दिसता की थंय ते दोनूय पालिका भाजपा हे करू शकता. कारण विरोधक राज्यातच न्हय जाल्यार स्थानीक लेवलाचेरूय कमकुवत जाल्ले. जयल, हाऊ डू यू लुक एट बोथ दीज प्रेस्टीज कितलो आणि डेव्हलपमेंट कितलो? Development becomes secondary now. It's a matter of prestige for Pramod Sawant and all those who are in the ruling now, because they'll a slight slip up here could reflect badly on their either their leadership or so last time it was very close, neck and neck with Pramod Sawant, almost ending up on the losing side. So आता काय तेजेर पळोवचें पडटलें की whether how far of this thing he has made with the opposition or the people who are opposing him. So this will be another kind of a small test for him. And yes, in Ponda, Ravi Naik and Sudhin Bab तेंचे भितर आतां खरें म्हणल्यार हेणें किशोरान सांगलां तशेंच की opposition आसूंक नाका आशिल्लो हरगो. So if you are getting everybody together on that thing, now again when there is an opposition, and let's see how far they win the trust of the voter there. तूं कोचरेपण केन्ना घेवं शकता. जर आतां फाल्यां 5-6 म्हयन्यांनी समजा विधानसभेची निवडणूक आशिल्ली जाल्यार समजत आशिल्लें 4 वर्सां काडपाक जाय अजून MGP. पण तरीकय तूं म्हणटा की RG आपलो इम्पॅक्ट दाखोवपाचो प्रयत्न करतली. RGचो इम्पॅक्ट जातलोच आनी तेंचो प्रयत्न सुरू आहात. ते वेगवेगळ्या पद्दतीन कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करून किंवा आपल्या हेजेर दवरून ते तांकां मतां काडपाचो प्रयत्न. हें सगळें तूं उलयता पण आमी इतली वेळ आतां विधानसभा म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाचेर उलयले पण एकट्याय मनशान त्या बाबडी काँग्रेसीचें नांव घेतलें ना. सो ताजे वयल्यान म्हाका दिसता परिस्थिती ताजे वयल्यान दिसता की व्यक्तींची नांव घेतली. हांवें म्हटलें राज्यांत न्हू स्थानीक लेवलाचेर सुद्दां ते तुजे विरोधक म्हळें काँग्रेसीचें नांव घेवचें म्हणजे काँग्रेसूच अशें आतां आमी नाव घेवपाक कितें तरी तेंच्यांनी आपले शिल्लक दवरून आयज आमी हांगा नांव घेता फाल्यांचे आमदार उठ्ठा आनी BJPन वयता कितें फायदो म्हाका. सो तांची तुवें व्यक्तींचीच नांवां घेतली. बरें केलें. व्हेरी प्रॅग्मॅटीक थॉट प्रोसेस की व्यक्तींचीच नांव घेवप काँग्रेसीचें घेवप ना. नाव घेवपाक सुद्दां रिस्क. आयज नाव घेतलें का तो वयता मरे सोमथ वाट पळयता केन्ना नाव घेता काय. तूं कितें म्हणटा तुगेलें काँग्रेसी परस RG कॅन or attempt to at least create an impact. नाही एब्सोल्युटली. आणि फोंड्यात तुका केतनान जर पॅनल घालें जाल्यार कॉन्टेस्ट, अदरवायज एकतर्फी ना. एकतर्फी जावचें ना. प्रत्येक मनीस इंडिव्हिज्युअल पातळीचेर इलेक्शन लढयतलो. तुका खबर आहा की स्थानीक स्वराज्य संस्थेचेर म्हणजे पंचायत जावं पालिका जावं आतां इंडिव्हिज्युअल पातळीचेरूय कांय मनीस भितर फुडें सरतात, आपली इंडिव्हिज्युअल ताकद दाखयतात, मागीर ताका पार्टी एक्सेप्ट करता आनी आपल्या हेतून घेता. सो विशय असो जाला की RG खातीर ही वेंचणूक खूब म्हत्वाची. कारण तांकां ती ग्रास रुटाचेर आपली संघटना वाडोवपाक आपली एक ताकद तयार करपाक जाय आनी अशें जेन्ना संदी मेळटा इलेक्शनाची त्याच टायमार आपल्या पक्षाची ताकद दाखोवपाची एक संदी मेळटा. प्रमोद काँग्रेसीची तर उलयलो. आयज म्हाका सांग पळय पालिका निवडणुका आसा 2 खंय आहा ती काँग्रेस? काल एक मिटींग घेतली ती मिटींग ते मदींच घेतात आनी फोटो धाडटात पण त्या मिटींगेन कितें ठरता कितें चर्चा जाता मागीर ते ग्राउंडार कांयच दिसना. म्हणजे आतां मॅच जातली म्हणून सांगतात थंय पूण ग्राउंडार गेलो जाल्यार मॅचूच जायना अशी जाल्या परिस्थिती. सो सी काँग्रेस सगळ्यात जास्त काळ सत्तेर आसलेलो पक्ष देशातूय आनी गोंयांतूय. पूण आयज त्या पक्षाची जी परिस्थिती जाल्या पळय आमी कोणाकूय दिसतलें आमी फकाणां करतात काँग्रेसीची पूण फकाणां करण्या सारकीच तर आयज परिस्थिती आहा की गव्हर्मेंट तुमी मेन अपोजिशन पार्टी तुमी आयज तुमची जबाबदारी म्हत्वाची आसपाक जाय आसली. लोकांक तुमचो आधार जावं आसलो. आयज लोकांक तुमचेर जर लोक विसंबून रावले जाल्यार तेंचें घट्टाणूच जालें अशी आयज परिस्थिती जाल्या. हय जोयल, आज ही परिस्थिती आहा की सुरवातीक एवरीबडी इन देयर ओपनिंग रिमार्क्स डिड नॉट इवन बॉदर टू name Congress. Rather, everybody was kind of Pandran started referring to RG. I caught up on that point, and then we spoke about RG. So that space of opposition, do you think Congress has completely, I won't call it abandoned it, but completely lost it now?
Not really. Pramod, if you see Congress, the way they operate, अशें आसता की हर इलेक्शनाच्या टायमार लास्ट मिनट ते कितें तरी करता एक हें करता. सी इफ नाव आरजी हॅज बीन कन्सिस्टंटली वर्किंग ऑन द ग्राउंड. खंय म्हणनाका लोकांक मेळपाक वर्कर्सांक मेळपाक एक चळवळ सुरू आसता. हेंचे कॅन्डिडेट सारके आसना, मिटिंगे सारके आसना आनी लास्टाक मागीर ते कोणाक धरून हाडटा. अरे हेका हाडलो तेका हाडलो हेका हाडलो. सो कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट. दीस इज अ हॉलमार्क ऑफ काँग्रेस एट ऑल इलेक्शन्स. इवन इफ यू गो बॅक नाव टू लोकसभा, नाव खंय आतां तूं मागीर कडेन डिस्कस करतलो पण आतांच करया. चल तुम्ही व्हेलो आमकां लोकसभेचेर. चल वील गो टू साऊथ गोवा. नाव यू सी अमित शाह has announced that he is going to descend in Goa on 16th. काँग्रेसाचे कांयच अजून लोकसभाचे हे ना. थिंगा एक इवन BJP has announced that okay fine आमचो अमुक कॅन्डिडेट रेडी आसा. नॉर्थ गोवाक एक कॅन्डिडेट बाय एंड लार्ज हॅज बीन नॅरोड डावन ऑन. हेंचे अजून कांयच हे ना, कांयच मिटींग ना. कोण कॅन्डिडेट आसलो कितें आसलें खूप पैसा म्हणटले. खूप पयस आसा इलेक्शन आसूं पयस आसूं पूण कितें जाता आतां पळय इफ द रुलींग पार्टी इज स्टार्टींग नाव अबाउट अ इयर अहेड. These people should have even been earlier. ऑपोजिशनान पयलीं तयारी करूंक जाय आशिल्ली. रुलिंगान मागीर ऑपोजिशन भियेता कितें आतांच जर आमी एगले लोक येतले मागपाक म्हणून. No, but Joy, the question is in this scenario, because BJP has identified those 160 seats which they lost last time, and they are completely focusing on them. Even this Amit Shah's meeting, public meeting, is completely focused on that aspect. आता जर आमी हे सावथाचे पळयलें, do you think, because I was talking to the chief minister last week in head-on, then I spoke with Movin this week, आणि सावथाचो प्रश्न जेन्ना आयलो तेन्ना Movin was very clear की what was our margin of defeat last time, and see how many people have joined us in मारगांव. सगळे जाणी सांगलें ते भरले मरे म्हणून. ते वोट गॅप आशिल्ले पळय ते भरले ऑलरेडी. डू यू एग्री that this confidence that the BJP leaders are displaying about South Goa is a valid confidence? Valid confidence. See, Pramod, आता पळय they have taken care of the hinterland areas. आणि जे हितून त्यांनी डिफिशियन्सी आशिल्ल्यो त्यो भरून काडल्यो. सो इवन इफ टुमॉरो इफ दे आर म्हणया एक सालसेत तेंचे भितर हें जालें तरूय दे हॅव कॉम्पेन्सेटेड विथ द हिंटरलँड वोट. सो तेतून भितर सगळे हे जे ते आशिल्ले तेका लागून तो कॉन्फिडन्स दाखयता मोविन इज बिकॉज ऑफ दीस, बिकॉज द नंबर. द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ BJP this time in South would be both Digambar Kamath and Sudhin Dhawlikar. Yes, were not with them last time. Yes. Sudhin Dhawlikar major was a major setback last time. Yes. Was a decider last time. पण तितून भितर आता पळय when we are talking about Congress, काँग्रेसाचे इतले जाल्ले आसा की देर इज नॉट इवन कॉन्फिडन्स इन द करंट इन्क्युमेंट. आता आसा तोच कॅन्डिडेटाचेर तांकां कॉन्फिडन्स ना. सो खंय आसा आनी कोणाचेर आसा तें खबर ना. सामकें. सो इतलें जाल्लें आसा. आनी वेर इज युअर मॅथ इलेक्ट्रल मॅथ खंयच्यान वेर यू आर बँकिंग ऑन वॉट इज युअर स्ट्रॅटेजी कांयच ना. प्लस आय बिलीव अदर पार्टीज विल ऑल्सो थ्रो देयर. पांडल बिफोर आय गो टू किशोर, हेजे दक्षिण गोंयचे कुवाडे BJPन सोडयलें अशें दिसता. सोडलें म्हटल्यार आतां तूं कितले मंत्री आहा ते पळय, बहुतेक 6-7 मंत्री सावथाचेच आसतात. आतां दोन इंडक्शन जावपाचें आशा जी चर्चा जी आसा ते 2 सावथाचेच आसतले. सो भाजपान म्हाका दिसता सावथ गोवाक एक वेवस्थीत आपलें एक लक्ष दवरलां की 2024च्या लोकसभा इलेक्शनाच्या अनुशंगान की जो जितको फायदो करून घेवपाक जाय तो ते घेतले. आनी म्हाज्या तरेन तेंच्यांनी साश्टींतल्या लोकांक घेतला भितर. आलेक्स सिकेरा आहात, भायल्यान सपोर्ट आसलेलो हे आसत, इवन रेजिनाल्ड आसत, हे जे लोक तेणी जर टार्गेट केल्लेले आसा भाजपान. ते पयला 2024 चित्र तेंच्यांनी आपले तयार केला. इवन इफ दीज इंडिव्हिज्युअल्स मेक अ डिफरन्स ऑफ 1000 votes also in their constituency compared to last time, it's a sizable difference that the BJP requires. कितें म्हणटा किशोर? ना एब्सोल्युटली जयलान आणि पांडुरंगान त्या पद्दतीन सांगलां की BJPचे कॅल्क्युलेटेड स्ट्रॅटर्जी जर तेंची ती पळयशी जाल्यार दे आर व्हेरी सेफ इन साऊथ गोवा एज ऑफ नाव. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुडें कितें आतां जातलें तें एज ऑफ नाव, कारण अजून काँग्रेस एक्टिवली भितर येवंक ना म्हणून. पूण जशें जयलान सांगलें की आतां दक्षिणेचो खासदार आसा फ्रांसीस सार्दी. तूं जर ते वेबसायटीचेर वचून जर चॅक करशीत तेणी बाबा कितें विचारलें म्हणून जाल्यार प्रश्न सोदून सापडना. तो ग्लास सुद्दां लावन पळयलो जाल्यार फ्रांसीस सार्दिनाचो प्रश्न थंय दिसना. अरे इतले म्हत्वाचे विशय गोंयांत आसात. नॅशनल हायवे आतां नॅशनल हायवेचो विधानसभेन तूं पळयला कितें विशय चलता तो.
नॅशनल हायवे आसत, MPA आसत, मागीर तुजे रेल्वे ट्रॅक आसत, इतले विशय आसात. गेल्यार तूं कितें करता? तूं नरेंद्र सावयकारान तरी खूब बरें काम केल्लें त्या टायमार खासदार जाल्लो तो. वेर इज युअर वॉयस? तूं जर लोकांचो वॉयस गेल्यार तूं खंय तुजो वॉयस? तुजो वॉयस ते दिल्लीन कित्याक दिसून येना? गोंयांत जे कितें BJPन चल्लां तुमकां जर दिसता इट इज इनजस्टीस टू द पीपल, गेल्यार तो आवाज तूं दिल्लीन केन्ना काडपाक? लुईजीन फालेरान तरी राज्य पश्चिम बंगालचो खासदार जावन तेणी थंय विशय हाडले, जाल्यार फ्रांसीस सार्दिनाचो एक जागूच ना. सो असलो खासदार कित्याक पश्चिम बंगालचो खासदार जावन पश्चिम गोंयचे प्रश्न काडले, पश्चिम गोंयचे प्रश्न काडले. सो तुम्ही आता लुईजिनाच्या वेला सो तू लुईजिनाच्या वेला म्हणजे आमकां उलोवचेच पडले, पर्यायच ना आमचे. सो लुईजिन फालेरो हॅज रिजायन. आर वी सेन्सिंग अ होम कमिंग जॉयल or there is a cooling off period? See, and what next for Luizin the Falero? timing of Luizin Falero's departure, exit, Yeah. Raised that kind of a suspicion about the urgency. Like, what is the urgency for Luizin Falero to exit? आता पळय अशें जाल्लें, could be a coincidence, अमित शाहचे अनाउन्समेंट जालें आनी तुरंत रोखडेच हें जालें डिसिजन टू क्विट राज्यसभा देर. फॉर वॉट? आता थिंगात लुईजिन म्हणटा कितें दॅट आय वॉन्ट टू गो बॅक एज अ फूट सोल्जर. फूट सोल्जर करतलो जाल्यार तुका असेंब्ली इलेक्शन लागीं कांयच ना आनी कसलीच निवडणूक ना आतां. सो ओनली इलेक्शन वीच इज नाव ऑन द रडार इज लुईजिना काय फोंड्यान एक साखळे इंट्रस्ट आसपाना, इतली दीट वी कॅन कंक्लूड. सो द ओनली इलेक्शन वीच इज ऑन द रडार इज द लोकसभा. आनी तेका जाल्यार दीस इज द रायट टायमींग फॉर दिस. सो it gives some kind of a suspicion that there is a reasoning or a logic behind his this move, where there is a vacuum in the Congress and probably Luizin could find himself fitting into that vacuum for the Lok Sabha, keeping Lok Sabha in mind. Keeping Lok Sabha in mind is very interesting. पण तुका ही मूव जी आसा, the timing of it, because everybody is talking about timing of Luizin Bab. And usually Luizin Bab doesn't do anything without getting that timing right. So how do you analyze that? लुईजिन हो सामको सिजन पॉलिटिशियन गोंयांतलो आनी जो फातर्प्याच्यान गोयलाजी करपी म्हणून हे फेमस. आनी तो टायमींग पळोवनच तो करता. म्हणजे लास्ट टायम तेणी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना तेणी टायमींग पळोवनच केल्लें. आतांय तेणें सोडल्या. अशी एक रुमर आशिल्ली की BJPन बी धरतले म्हणून, पूण म्हाका दिसना तो. सो काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ट्राय करूं शकता लुईजिन. पूण राजकारण त्या काळातले त्यांच्या काळातले राजकारण इतके फाटी पडला की आता तूं किशोरान अशें म्हटलें, सार्दीन चर्चिल असत, तो केन्ना खासदार आसलो, केन्ना आमदार आसलो, केन्ना ह्या पार्टीन केन्ना त्या पार्टीन. लुईजिनाचें सेम सिच्युएशन जाल्लेलें आसा आनी लोकांक ते कळा. प्रश्न म्हणटा पळय आमी, ते लोकांक कांय संबंद ना. लोक तेणी थंय वचून श्रीपाद भाऊ भाशेन खंय तरी मंडप बांदपाक जाय, खंय रस्तो बांदपाक, तळी बांदपाक जाय. लोकांक ती कामां दिसपाक जाय, प्रश्नाचें ना. लोकांक प्रश्न कितें विचारता पळय प्रश्न काडपाक म्हणटा, लोकांक तळी बांद, सभा मंडप कामां दिसपाक जाय, कम्युनिटी हॉल बांद. एक्झॅक्टली हे हितून सावथ गोंयांतलो MP एवरी टायम फाटी पडटा. तेच पण नरेंद्र सावयकर जो आशिल्लो न्ही, तो मच बेटर आशिल्लो हांच्या पेक्षा. आनी म्हाका दिसता आतां हे फावटी नरेंद्र सावयकर जर रावत जाल्यार आनी लुईजिन फालेरो जर रावत जाल्यार फायट जातली, 100% फायट जातली. See, when Luizin stood as an MP of West Bengal, थोडी ताणें गोवाचे इश्यू इतले काडले, क्रिटिकल इश्यूज. And being in the opposition as an opposition MP, it gives you more kind of a fodder to actually raise these issues because you are not part of the ruling. आणि आता पळय हो जो प्रश्न आहा पळय न्ही, तो घेवन आमी किशोरा मरे. सो किशोर कितें करपाचें? फक्त प्रश्न विचारप काय तुगेले सभा मंडप बांदप? प्रश्न विचारप दक्षिणेच्या खासदारान, उत्तरेच्या खासदारान मंडप तळी बांदप. आमचो श्रीपाद भाऊ मंत्री, तो मंत्री म्हणूनय उलयना आनी ऑपोजिशनासून उलोवपाची तांकां संदीच मेळना. तो कांयच उलयनासतना जी कामां करता पळय ती कामाक लागून आयज तो 5 फावटी निवडून येयला. आतांय तो म्हणटा की आपूण कॅन्डिडेट म्हणून, कोण तरी पक्षातले कितें तरी गुड्डीला साव करपाक सोदतात म्हणून, असो ताजो स्टेटमेंट आयजूच खंय तरी आसा. आपणी केलो म्हणटा कॅम्पेन सुरू. हय, कॅम्पेन प्रचारूय सुरू केलो म्हणून. आतां अमित शाह येता दक्षिण गोंयाक, तेच्या काय प्रचाराक सुरू जालो म्हणलें ताणें. ते ज्या पद्दतीन BJP सध्या काम करता तेंच्यांनी नॉर्थ गोवाक म्हाका दिसता बिनविरोध श्रीपाद नायकाक पयलींच डिक्लेअर केला असू शकता. One thing we are missing in this, Joel, that we are all talking about South Goa आणि काँग्रेस आणि बाकीचे पार्टी बिटी, नॉर्थाक कोण उलयत ना दुसरे पार्टीचे. Your point is correct. Nobody is talking about Congress, North at all. ना पण प्रमोद सिरियसली डिबेटींग कितें जालां पळय, काँग्रेस हो एक इम्पॉर्टंट अपोजिशन पार्टी न्हू. आयज नॉर्थ गोवाक श्रीपाद नायक 5 फावटी निवडून येयलो. नॉर्थ गोवा तुमचो कोण आसतलो कॅन्डिडेट?
कोण बरें ओके तुम्ही डिक्लेअर करू नका पण तुमचो मनीसूय कोण भोंवताना दिसना आमकां हय. बाबा एक मनीस भोंवता सांगू हो ट्राय करतासो दिसता कोण ट्रायूय करिना ट्राय करना ही गत जाल्या तेंची म्हणजे इतली बिकट परिस्थिती तुका सांगता प्रमोद आयज साऊथ गोवा सुद्धा सीट आमी बीजेपी खातीर सेफ म्हणटात पूण लोकांच्या मनात खंय तरी सरकाराच्या विरोधान भावना आसा पूण ते भावनेक लायक कोण तरी मनीस जायना रे that emotions anti ruling emotions need to transform into votes ती ट्रान्सफॉर्म करता जाल्यार खंयच्या नालायकाक मत त्याच्यापेक्षा सरकाराक मारून वगी रावल्लो बरो ही परिस्थिती आयज लोकांचेर ह्या विरोधकांनी हाडलेली आहा. पण लुईझीन बाबाचे टायमिंग ना लुईझीन बाबाचे टायमिंग पळय लुईझीन हो खूप एक्सपिरियन्स्ड लिडर 7 फावटी MLA 2 फावटी चीफ मिनिस्टर अपोजिशन लिडर थंय 7 नॉर्थ इस्टर्न स्टेटीचो प्रभारी आसलेलो मनीस पक्षान सगळ्या पदाचेर काम केल्लो मनीस आणि तेका लुईझीन फालेरोची तुका खासियत सांगता ते नॉर्थ गोवा लुईझीन फालेरो साऊथ गोवाचो पूण जेन्ना लुईझीन फालेरो प्रेसिडेंट आसलो पळय लुईझीन फालेरोन आपल्या त्याच्याकडे जे क्वॉलिटीज आसात लिडरशिप क्वॉलिटीजान तेणी एक वेगळ्याच पद्धतीची आपली एक इमेज म्हणजे आमच्या पेडण्यान सुद्धा पक्षबांधणी केल्ली हय प्रचंड आमच्या पेडण्यान सुद्धा लुईझीन फालेरोक जे महत्व आसा पळय तशें खंयच्या अध्यक्षाक आतां रवी नायक आनी तो तेंचोच म्हणटकूच रवी नायक आमचोच अशें आसलें पूण लुईझीन फालेरो बींग अ मायनॉरिटी लिडर तेणी एक आपलो एक स्थान केल्लें पळय पक्षान तें खूब इम्पॉर्टंट आयच्या घडयेक जशें जॉयलान सांगलां की पक्षान जे व्हॅक्यूम आसा आयज काँग्रेसीन त्या व्हॅक्युमान बसपी लुईझीन फालेरो इज अ फिट पर्सन बट ज्या तरेन ज्या टायमार लुईझीन बाब काँग्रेस सोडून गेलो ती जर पळयत जाल्यार तुका दिसता ती जी इंजरी आसा काँग्रेसीची ती हील जाल्या काय अजून मातशें असो हात लायल्या परत रगत येतलें No, Pramod, see, Luizin is a very astute leader and very लुईझीन इज एन एस्ट्यूट लीडर आय एम टॉकिंग अबाउट काँग्रेस So केन्ना गेल्लो तेन्ना if you see notice his entire attack was diverted towards the BJP and his reasoning was that I am going to unite the opposition not to fight the Congress या correct karo and he has not come out with a single statement against the high command so tene ek he has left the door ajar correct karo even now he is saying that he had gone to fight the opposition to bring the opposition together and fight the BJP तितून तो काँग्रेसाक काय दोष करिना so तेजेर तुका दिसता म्हाका एज अ जर्नलिस्ट आय फील दॅट ही इज लेफ्ट ट्रेडेड हिज पाथ वेल ट्रेडेड हिज पाथ वेल हय ताजी मुखारलो जो विशय आसा व्हेरी इंटरेस्टिंग ती म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान पयली एक सारकी जम्बो मिटींग घेतली आनी त्या जम्बो मिटींगे फाटलो उद्देश आशिल्लो विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग उद्देश कळ्ळें तुका फर्स्ट वी हॅव टू अप्रिशिएट चीफ मिनिस्टर फॉर होल्डिंग दॅट मिटींग बिकॉज somebody needed to do such kind of a thing. But my question is why somebody needed to do such kind of a thing? Because the point is once you present the budget, things should seamlessly start flowing. बरोबर न्ही जयल? अशी परिस्थिती भितर मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक हाडून एक मास्तर हेडमास्तर बी कसो बसयता बसून तंबी दिता आनी मागीर टार्गेट्स घालून दिता आनी हें जावंकच जाय म्हणटा अशी एक तुगेली शाळेच्या हेडमास्टरा भशेन आपल्याला काम करचें पडलें. हें जें काम केलें पांडुरंग तें जर पळयतकीर तुका तुजी कितें भावना ह्या विशीं? नॉर्मली बजेट प्रेजेंट करतकच HODची मिटींग घेवन तो इम्प्लिमेंटेशनाचें हें करप हें खंयच्या फायनान्स मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टराचें काम आनी फाटल्या बजेटाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट सांगता की अरावंड 171 कितली जी एश्युरन्स दिल्ली भितरली 6 तेणी ड्रॉप केली बाकीची सगळी इम्प्लिमेंटेशन आसा ती अंडर हें आसा प्रोसेस आसा. सो म्हाका हे फावटी जेन्ना हांवेनच बातमी केल्ली CM कडेन उलयताना CMान एक स्टेटमेंट केल्लें की आपूण पर्सनली मॉनिटर करतलो की बजेट इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें काय म्हणून ताची गोवन वार्तान बातमी हाडलेली त्याच्या बरोबर तुमी मिटींग घेतली. सो ताचें हें म्हणप आसा की बजेट खंयचेच एश्युरन्स फुडल्या वर्सा त्याच्या फुडल्या वर्सा वचपाक जायना आतांच्यानूच तें लागू जावपाक जाय किंवा आतांच्यानूच ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. काम सुरू येस मागीर टॅक्सेशनाचे विशय आसत किंवा स्किमीचे आसत पूण आतांच सुरू जावपाक जाय. आनी अनेक आमकां सांगपाची गरज ना अनेक मंत्री बी जे आसात ते खंयचे कॉन्फ्लिक्ट जातात म्हणजे हे करप ना किंवा ही आपणाक नाका स्कीम ही आपूण करचो ना अशें आसता. पूण CMान ते आतां कितें केलां HODचे एका कॉन्टेक्ट धरलेले आहा तूं करतलो तें म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन येस एडमिनिस्ट्रेशनाक धरलेले आसा तांणी मिनिस्टरांक धरूंक ना हेतून. सो एडमिनिस्ट्रेशनान धरला ते म्हाका दिसता एक बरी गजाल तेणी मिनिस्टर एक एकटे असले आहा तो धरपा गेल्यार सुटून वतले. सो एक बरी गजाल तेणी केला की स्वताच तो मॉनिटर करता आनी जो बजेट प्रेजेंट करता पळय तो इम्प्लिमेंट जावपाकूच जाय. हय किशोर ही जी एक्सरसाइज जाली ती पळोवन कितें दिसलें? ना प्रमोद ही एक्सरसाइज
इज अ नॉर्मल प्रोसेस. जशें पांडुरंगान सांगलें की दर फावटी बजेट जाल्या उपरांत अशी मिटींग जाता. म्हणजे ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव फाटल्या बजेटाचें इन्फॉर्मेशन जेन्ना काडपाक गेल्लो तेन्ना अश्योच मिटिंगो जाल्ल्यो. बजेट जातकूच डिपार्टमेंट हेडाच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, सेक्रेटरीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी बजेट इम्प्लिमेंटेशन करपाचें. पूण एक प्रमोद एक गजाल म्हाज्या आतां लक्षांत येयल्या की खंय तरी आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा पळय तें आमच्या लेजिस्लेचराचेर वरचड ठरपाक लागलां. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या फेल्युअराचें खापर हें लेजिस्लेचराचेर वचपाक लागलां. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी ऑफिसर किंवा सरकारी कर्मचारी अपयशी ठरतात तेचो दोश कोणाचेर येता? तेचेर दोश येता मंत्र्याचेर किंवा आमदाराचेर येता. एडमिनिस्ट्रेशन आयज पॉवरफूल जायत चल्लां आनी ज्या तरेन IAS ऑफिसर आयज ज्या तरेन एडमिनिस्ट्रेटराच्या मेन पदांचेर आसात पळय त्या IAS ऑफिसरांक लागून प्रमोद आमचें जे गोंयचें सेन्सेशन आसा पळय तेंच कितें म्हणटा की प्रशासना भितर जी एक मुजोरी आहा हय आनी प्रशासना भितर जी एक अरेरावी जाल्ली ताका लागून ताजो भुर्दंड जो आसा तो खूब फावटी राजकारण्याक भुगचो पडटा, मंत्र्याक भुगचो पडटा. ते म्हाका दिसता प्रमोद IAS ऑफिसर आमच्या ह्या राजकारण्यांक बोल्सान घालतात ते आयकनात. तेंचो स्ट्रॉंग तेंचे लिंक दिल्लीक जाल्लेले आहा. ते दिल्लीच्या बळाचेर हांगा आपल्याक जाय ते करतात अशें आतां दिसपाक लागलां. आय डोंट नो बरोबर काय चुकीचें. तुवें म्हटलें की तेका रियलायज जाला म्हणून CMाक आनी जावंक सुद्दां ना न्ही जाल्यार तेणें रियलायज करपाक जाय, करून घेवपाक जाय. आतां की देर म्हणजे कितलेशेच सिनियर ऑफिसर आसात बरे जे खंय तरी अशे वेगवेगळ्या जाग्यार उडयल्ले आसात, तांकां कमी म्हत्वाची हे दिल्लेले आसात. सो म्हाका दिसता की एडमिनिस्ट्रेशनाचो एक सगळ्यांत व्हडलो गुण जो आसपाक जाय, रायट पीपल एट द रायट प्लेस. So Joel, finally, how do you look at this exercise? Because Pramod, this time the CM has presented a beautiful budget. सगळ्यांक ताणें खुश केल्या, भरपूर सारकें एक इल्युजन अशें तयार केलां. सो नाव द क्वेश्चन इज डिलिव्हरी. आनी आतां फाटले तूं एक्शन टेकन रिपोर्ट पळयलो जाल्यार तेजेर दिसता की ओके 30% CM म्हणटा की इट इज 98% कित्याक वर्क इन प्रोग्रेस आसा आनी अशें आसा. सो द फॅक्ट इज द CM हेज रियलायज दॅट ही इज बीन हेल्ड अकाउंटेबल. नंबर 1. आतां ह्या वर्स and he also needs to hold the administration accountable. आतां हें येद्दे व्हडलें बजेट हें करतलो तेन्ना फुडल्या वर्साक एगेन अकाउंटेबिलिटी विल कम. सो ते खातीर तेणें ही मस्ट हॅव रियलायज दॅट ओके फायन आय नीड टू get my admin together and take accountability, fix accountability, have this review meeting, and it's a very, very good sign. If he is going to move forward and get these things implemented, then he has to be personally monitoring this admin level. Then only he can get the things done. आमी इतल्याचे तमतात इश्यूज खूब आहात, पण आमचो आयचो वेळ सोंपला. परत फुडल्या आठवड्याक येतले, परत आनीक इश्यू आसतले. फुडल्या आठवड्याक आमी वता मेरेन आनीक इश्यू तयार जावचे न्ही इतलेंच हांव मागता. पेंडींग उरल्या तेच उलोवचें पडचें आमकां, आनी नवीन आनी तयार जावचें न्ही इतलेंच मागता आनीक थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.